तरणाटो अथर्व विद्याधर काकोडकारान एम्स परीक्षेत भारतात पहिलो येवन गोंयचो मान वाडयला. काकोडकार द न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटात शिकपी या विद्यार्थ्यान ऑल इंडिया मॅथ्स सायन्स टॅलेंट 2026 या राष्ट्रीय स्तरावेल्या परीक्षेत पहिलो नंबर घेवन घसघशीत यश मेळयला. बरी तयारी करून नीट परीक्षेत उत्तीर्ण जावपाचे स्वप्न आसा अशें अथर्व सांगता. मागीर टिचर्सांक खातीर म्हाका जे इंट्रोड्यूस केले एग्जामी खातीर आय वॉन्ट टू थँक देम. आनी तांणी म्हाका खूब मोटिवेट केलो एग्जाम दिवपा खातीर. 7थाच्यान एग्जाम दिता हांव आतां 10th एअर 1 आयला हे एग्जामी. आनी हे म्हगे पेरंट्सांनी सुद्दां म्हाका खूब मोटिवेट केलें, म्हाका मटिरियल दिलो हे एग्जाम आन्सर करपा खातीर. असले एग्जामी एक्सप्लोर करत रावात, एग्जाम दियत रावात. तुमकां मागीर मुखाल्ली एग्जाम जशी नीट, जेई, बीट सेट तांकां बी ट्रेनींग मेळटा. आनी OMR पॅटर्न जो आसता तो सगळे मुखाल्ले एग्जामी आसा ते सुद्दां प्रॅक्टीस करपाक मेळटा. मुखाल्लो एम आनी अचिवमेंट कितें आसता तुजो? सद्या नीट फोकस करता हांव. सो नीटा भितर गोवा स्टेट इयर फर्स्ट येवपाक सोदता. आतां 11th पावला हांव. सो नीटाचे खातीर प्रिपेरेशन चल्ला म्हगेली. म्हगेले दोनी चले न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटान थंय शिकल्यात फ्रॉम 5th स्टँडर्ड. आनी एक ते स्कुलाचे बरें म्हळ्यार ते एनकरेज द स्टुडंट्स इन ऑल द एक्टिविटीज, मे बी सच टॅलंट एग्जाम्स ऑर एनी अदर एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज. आज जे म्हज्या चल्यान अचीव केला ते स्कुलाच्या टिचरां लागून, बिकॉज दे इंट्रोड्यूस्ड माय सन टू दीस एग्जाम. ही अशी न्ही, खूब एग्जाम म्हज्या चल्यांनी आन्सर केल्या आनी एक्स्ट्रा क्लास घेवन तांणी ताका ताजी डिफिकल्टीज सॉल्व केल्यात. ताका सदांच सांगलां की कितें आसा तुजी डिफिकल्टी, यू कम एंड अप्रोच अस. तें तांचें एक हें आशिल्लें, दे वर व्हेरी अप्रोचेबल. आनी खूब मोटिवेट केलो. आनी तांचें अशें मॅक्झिमम पार्टिसिपेशन ती भुरग्यांक हें करतात, सगळ्या भुरग्यांक सांगतात. तातूंत खंय ना खंय एक खंयचे तरी हातूंत भितर सगळीं भुरगीं खंय ना खंय क्लिक जातात. आनी ह्या एग्जामीक आय वॉज व्हेरी मच लकी की माय सन ही कूड डू वेल. सामकी अभिमानास्पद गजाली. आनी काकोडकर द न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटाच्या वतीन हांव अथर्व विद्याधर काकोडकर आनी तांचे कुटुंबीय आसा तांकां परबी भेटयता. आनी अथर्वान एक गुणी विद्यार्थी आमच्या शाळेचो. आनी एक आज ताणी जी कामगिरी केल्या ती म्हाका दिसता इतिहासीक आसतली. ह्या वर्सा ताणें दुहेरी मुकुट अचीव केल्लो आसा. आज कुडचडे केंद्राक शालांत 10वेच्या परीक्षेक पयलो येवपाचो भोवमान ताका प्राप्त जाला. आनी ताज्याकय मुखार वचून म्हाका दिसता ताज्या परस चड हांव म्हणत ह्या ऑल इंडिया एग्जामीक इतल्या भुरग्या हजारांनी भुरग्यां मदीं ह्या ऑल इंडिया मॅथ्स अँड सायन्स टॅलंट एग्जामिनेशन 2026 ग्रेड 10 भितर पयलो येवपाचो भोवमान ताका प्राप्त जाला. सो सगळ्या शिक्षकांक आनी ताज्या पालकांक आनी सगळे बेजिकली गोंयकारांक म्हणटा, म्हणजे गोंयचें नांव आज खंय तरी वयर आयलां. सो समेस्त गोंयकारांक आज हांव परबी भेटयतां. आनी अथर्वाच्या ह्या कामगिरींतल्यान म्हाका दिसता आनीक भुरगे हातूंतल्यान उर्बा घेतले आनी मुखार असल्यो एग्जामी आन्सर करून गोंयचें नांव वयर करपाचो प्रयत्न करतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.